मुळगावच्या शिवलकर वाड्यावयल्या मसणभुंयची सामकी दशा जाल्या। हे मसणभुंयेत बांदिल्ले शेडी वयले पत्रे 6 म्हयन्या पयलीं हुबून गेल्यात। आयज मेरेन ते तशेच पडून आसात। शेडीची दुरुस्ती करपाक आडनदर जाल्ल्यान पावसात साबार प्रस्न उप्रासपाची शक्यताय आसा। पळयात। 15 वर्सां पयलीं मुळगावच्या शिवलकर वाड्याचेर मसणभुंय बांदल्या। मातीची देखभाल करपाकडेन आडनदर जाल्ल्यान हे मसणभुंयची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा। हे मसणभुंयेंत लांकडां दवरपाक आनी निमण्या संस्कारा वेळार लोकांक आसरो घेवपाक बांदिल्ली शेड मोडपाक पावल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत शेडीवयले पत्रे हुबून सकयल पडल्यात। मात परत पत्रे बसोवपाक आडनदर जाल्या। पळयात। मुळगावात 3 मसुंडी आसा। शिरोडवाडी, गांवकरवाडा आनी शिवलकरवाडा। भितरली शिरोडवाडी जी मसुंडी आसा पळय ती A1 आसा आनी शिवलकरवाड्यार आनी गांवकरवाड्यार आसा पळय त्या मसुंडीची सामकी दुर्दशा जाल्ली आसा। तेतून म्हाज्या वार्डांची वार्ड नंबर 3 हेतूर जी मसुंडी आसा पळय ती सामकी पळोवपा सारकी ना। म्हणजे ही आनी त्या खातीर हांव पर्सनली वचून सरपंचाक मेळ्ळो, वार्ड मेंबर 3 तेका मेळ्ळो आनी उपसरपंच आसा पळय तेका मेळ्ळो। त्या शिवाय दर आठवड्याक हांव पंचायतीन वचून त्या विशयी हांव चवकशी करता। पूण म्हाका ते करतले हेच आन्सर मेळटा। कांयच ना। पत्रे बी केन्ना उबोवन गेल्ले? हे गेले लास्ट विकान नोव्हेंबरान गेले। 2 म्हयने त्या पयलीं काम केल्ले आनी काम करून ते रोखडेच ते उबोवन गेले। एक्चुअली ते जेन्ना उबोवन गेले पळय जेका काम दिले पळय त्या मनशा कडेन तेंचे विनाविलंब करून घेवपाचे आसले। आतां पावसाळो येयलो। आतां पावसान जर ते कोणी एक्सपायर जालो जाल्यार ते दहन करून ते लोक रावतले उबे खंय? भर पावसान तेका उबे रावचे लागले। आनी ह्या विशयी हांव तेंच्या कडेन प्रत्येक फावटी म्हाजो प्रश्न मांडटा पूण म्हाका सकारात्मक उत्तर केन्नाच मेळना। फक्त टायम मारून व्हरपाचे आन्सर दिता। पंचाक सांगले पंच एक सांगता, सरपंचाक सांगले तो एक सांगता आनी सरपंच तो बाबडो काय उलयत ना करून घेता। हे पलीकडे तेजे आन्सर कांयच नासता। म्हाका एक समज म्हणजे पत्रे बी उबोवन गेल्यार 6 म्हयने जाले। 6 म्हयने मायज जाले आनी एक्चुअली हे मे म्हयन्या पर्यंत ते काम करपाक जाय आसले। आतां पर्यंत 23 लोकांचे दहन केले आनी हेच परिस्थितीन ती आसा। म्हणजे हे उबोवन गेल्या पण 23 लोकांचे दहन केल्ले आसा हांगा। म्हणजे आता भितरले म्हणून म्हणजे वत पावसाक बी रावतले शेड सारकी ना। कांयच ना। आतां भर पावसान ते आतां कोणाचे निधन जाले जाल्यार दहन करून ते रावतले खंय? आसरो खंय घेतले? हेचे म्हाका ते पंचायतीन मातशें आन्सर करपाक जाय। हांव पर्सनली मेळ्ळा तांकां आनी हांव दर तुजी आतां मागणी कितें आहा? म्हाजी मागणी आसा कितें ही जी आसा पळय ती विना विलंब ती दुरुस्ती करची आनी लोकांचो एक बरो आशिर्वाद घेवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचल छान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।